रहिवाशी बिल्डिंग्यो आणि मेगा प्रकल्प हाडपा खातीरूच चिंबलाचो शारी वाठारांत आस्पाव करपाचे यत्न सुरू आसात. आमकां शारीकरण नाका म्हणून चिंबलाच्या लोकांनी पंचायतीक निवेदन दिलें. ऑलरेडी जे कॅरिंग कॅपॅसिटी विलेजीची काबार जाल्ली आसा, तिका लागून ॲडिशनल बर्डन्स एफआयआर वाडटले. सगळे हे षडयंत्र अशें दिसता की बिल्डर लॉबीक स्पेशली जी ही एरिया चिंबल सायडीची एरिया आहा ती हायवे तेकोन आसा आणि सगळे कमर्शियल प्रोजेक्ट येवपाचे आहा म्हणून सगळे कारस्थान हे करता. म्हणून आम्ही प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन घातला की आमकां पयलीं कळपाक जाय. हेजेर आमकां स्पेशल ग्रामसभा आमी डिमांड मागला. ना जाल्यार दुसरो ऑप्शन सांगला आमी की जुलयाची ग्रामसभा जी आतां जावपाची आसा, जी पेंडिंग आमची ग्रामसभा, तेजेर आमकां हेजेर स्पेशल डिस्कशन जाय. अर्बनायझेशनाक लागून गांवांचें अस्तित्व धोक्यात येतले. बिल्डिंग्यो येतल्यो, उदकाक त्रास जातले. वेर्ला, चिचोणा, आमेली, असोळणा, देवसा, सारजोरा आणि साज उदेदी आरियाल ह्या गांवांनी मोठ्या प्रमाणात शेतां करतात. लोक ही शेतां रोयतात तेन्ना आमकां हांगा सेटलमेंट झोन नाका. आमी आसा तेच बरें आसा म्हणून आमदार क्रूज सिल्वा सांगता. 56 विलेजांतल्या 10 विलेजीस आमी सालसेटां आहाय आनी सालसेटांत आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीक 2 आहाय. एक सांसेदी आनी चिंचिणी. तुमचो आसा आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा ती जावं वेर्ली, आंबेली, आसोलना ह्यो विलेजीस, चिंचिणी जावं देवसा, सालजारा बी, सांसेद्या, दिगारपाली, ह्यो सगळे विलेज आमचे एग्रीकल्चरल लँड आहाय. लोक रोयता, शेतां रोयताय थिंगा आनी ही लँड आमकां कन्वर्ट जावपा नाकाय, सेटलमेंट जावपा नाकाय. जी आहाय पॅडी फिल्ड आहाय ती पॅडी फिल्डां उरपा जाय. इको सेन्सिटीव कितें एरिया जाय त्यो तश्यो उरपा जाय. खजान आहा ते खजान उरपा जाय. दुसरे वटेन 56 गांवांक शारी वाठार म्हणून जाहीर करपाक काँग्रेसीनूय हरकत घेतल्या. इन द मंथ ऑफ मे 2026. सो हे जो विषय आसा हो जर सरकारान हे फाटी घेतले ना आणि हे जो विलेजीस आसा हे विलेजीस जे आमी नांवां घेतल्या तुमकां आमी दिताय नोटिफिकेशन जाची नांवां आसा ह्या प्रत्येक विलेजर्सांकडे हांव मागता की काँग्रेस पक्ष आमी आज एक जी मशाल त्या दिसा पेटयल्ली की गोंय राखण करतले आनी गोंय रक्षण करतले म्हणून ती मशाल घेवन आमी गोंय वाचोवपा खातीर फुडें सरतले. सरकार जर नमते घेना ह्या विशयाचेर जाल्यार गांवां ब्लॉकाचे आमचे जे लोक आसा, आमचे गोंयकार जे आसा, प्रत्येक गांवांच्या लोकांक घेवन आमी पंचायतीचेर मोर्चा व्हरचे पडटले आनी शेवट जो आसतलो तो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट. आमदार विरेशानूय गांवांच्या शारीकरणाक विरोध करीत मुख्य सचिवाक निवेदन दिले. खंयची पंचायत अर्बन एरिया म्हणून जाहीर करतकीर कांय जमनीचे नेम बदलपाक मेळटात. रेव्हेन्यू खातें हो बदल बिगर शेतकी उद्देगा खातीर वापर जावपी जमनींचे येणावळीच्या नदरेन मुल्यांकन करपा खातीर करता. सीआरझेडान पडपी पंचायतींक तांचो वाठार सीआरझेड 2 म्हणून मेळटा. अर्बन वाठारां खातीर आयिल्लो केंद्रीय फंड एमडीआर रस्ते आनी हेर कामां खातीर ह्या पंचायतीक वापरपाक मेळटा. मजगतीं महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात सांगता संबंदीत पंचायतींचे मत जाणून घेतले उपरांतूच हे विशीं निर्णय घेतले. खंय 10 तालुक्यातले मेळून वट्ट 56 गांव अर्बन एरिया म्हणून जाहीर करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या. बार्देत 16 गांव, साश्टी 10 गांव, तिसवाडी 9 गांव, फोंडे 9 गांव, पेडणे 4 गांव, मुरगांव 4 गांव, दिवचल, सत्तरी, केपें, सांगे दरेकी 1 गांव. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.